प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंकरार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 21वी चीट 15 ते 19 वर्यां. जॉन चॅप्टर 21 15 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. नाश्तो जातोच जेजून शिमा पेद्रूक म्हणले, शिमाव, जुवांच्या पुता, हांचे परोस ओदीक म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण तूं? ताणें ताका म्हणलें, वय सोम्या, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर. दुसरे पावटी ताणें ताका विचारलें, शिमाव, जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? ताणें ताका जबाब दिलो, वय सोम्या, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून म्हळें, म्हज्या शेळयांक राख. ताणें ताका तिसरे पावटी विचारलें, शिमाव, जुवांच्या पुता, म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण तूं? म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण तूं अशें आपणाक तिसरे पावट विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें असो परतीपाल केलो, सोम्या, तूं सगलें जाणय, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या शेळयांक चोरवाक व्हर. खरेंच खरें हांव तुका सांगता, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातलो, तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय तुका घेवन येतलो. कसल्या मोन्ना वरवीं तो देवाक महिमा दिवचो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयचें शिवर्तमान एकदम इम्पॉर्टंट. कित्याक आयज जेन्ना जेजू पेद्रू कडेन उडयता, तो आतां पोनोत जेवन जावन खुर्सार वचोन आमचें मरण करून आमचें मरण केलें ताणें आनी तिसऱ्या दिसा पोनोत जेवन जालो. तो शिसांक मेवता कितले पावटी, पूण आतां दर्या कडेन तो आपल्या शिसांक मेवता आनी आयच्या शिवर्तमानान तो पेद्रूशी उलयता. आयकात बरे भाशेन. जेजू खुर्सार वेच्या पयलीं ताणें आपल्या शिसाचें पांय धुल्लें आनी तेन्ना ताणें सांगलेलें शिसांक, हांव आतां खुर्सार वचपाचो आसा, हांव मरपाचो आसा, तिसऱ्या दिसा हांव पोनोत जेवन जावपाचो आसा. आनी त्या वेळार पेद्रून जेजूक म्हणलेलें, सोम्या, आमी आसा, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना, हांव तुजो इतलो मोग कोत्ता, कांयच तुका वायट जावचें ना. आनी त्या वेळार जेजून ताका सांगलेलें, तूं 3 पाटी म्हणटलोय की म्हाका ओकोनाय. 3 पाटी म्हणटले. कोण तुका विचारतलो, तूं जेजू बरोबर आसतालोय, पूण तूं आतां खरेंच तोच मनीस तो, तूंच पेद्रू तो? आनी ताणें म्हणलें सगल्यांक 3 पाटी, हांव जेजूक ओकोना. आनी त्या वेळार त्या कोम्यान सादलो आनी त्या वेळार जें जेजून पेद्रूक सांगलेलें तें घडलें. पेद्रून जेजूक 3 पाटी नाकारलो. आनी आयज जेन्ना जेजू ह्यो प्रश्न पेद्रूक विचारता, तो म्हणटा, सिमाव, जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू हो प्रश्न पेद्रूक विचारता, 3 पावटी तो म्हणटा, सिमाव, जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय?
सिमांव जुवाच्या पुता तूं म्हजो मोग कोत्ताय, सिमांव जुवाच्या पुता तूं म्हजो मोग कोत्ताय. कित्याक काय जेजू ताका म्हणटा सिमांव जुवाच्या पुता? कित्याक भाव भयणीनो, जेजू जाणो आसलो की आजुनूय पेद्रू सर्गीच्या बापाचो पूत जावंक नासलो, आजून पवित्र आत्मा ताचे भितर येवंक नासलो, ताका आजुनूय भिरांत आसलेली. जो मोग तो कोत्तालो जेजूचो, तो आमी जो भाव भयणाचो मोग कोत्ता तसलो मोग कोत्तालो. पूण जो देवाचो मोग आसा, जो आमकां कोणूय वायटूय करूं, आमचो दुस्माना पासून आमी मोग करूंक पावता तेन्ना आमी हो आगापेला म्हणटा ते भाशेन देवाचो जो मोग जो जेजून आमकां दाखयलो तो आमी करूंक पावता जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. भाव भयणीनो, 3 पाटी जेजू ताका म्हणटा सिमांव जुवाच्या पुता. कित्याक जेजू जाणो आसलो की पेद्रूक आपलो जेजूचो मोग करपाक आजून जायनासलें. कित्याक जेजू आमचो फकत मोग, आमी म्हणटा जेजू आमी तुजो मोग कोत्ता, पूण खरेंच आमी मोग कोत्ता काय? जो आमकां देवान आमचो मोग केला तसो? भाव भयणीनो, देवान आमचो कसो मोग केला? आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडून जेजू आमचें मरण मेलो खुर्सार, आनी आमकां ताणें दाखयलें की कितलो आमचो मोग कोत्ता तो. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून देवान आमकां दाखयलो कितलो मोग कोत्ता तो, त्याच भाशेन आतां आमी देवाचो मोग, आमच्या पेलाचो मोग आमी करूंक पावता. कशी? जेन्ना पवित्र आत्मा आमच्या भितर येता. पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता. बिश्टें जेजून सांगूंक ना पेद्रूक सिमांव जुवाच्या पुता. आतां जेन्ना तो पवित्र आत्मा आयलो, जेजू जेन्ना स्वर्गार गेलो, पवित्र आत्मा आयलो, आनी त्या वेळार ही सगळी जी भिरांत आसली पेद्रूशी, ती सगळी भिरांत पयस जाली. देव आयलो आनी ताचे भितर जिवंक लागलो, पवित्र आत्मा ताचे भितर जिवंक लागलो. आतां जेजून ताका विचारूंक ना सिमांव जुवाच्या पुता. तेन्ना पवित्र आत्म्यान ताका सांगलें पेद्रू सर्गीच्या बापाच्या पुता. तेन्ना तो सर्गीच्या बापाचो पूत जालो. केन्ना? जेन्ना पवित्र आत्मा ताचे भितर आयलो, ताणें खरें सत मानलें की जेजू ताचो सोमी आनी धोनी म्हणून. तेन्ना पवित्र आत्मा आयलो, आनी पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत आतां पेद्रू जालो सर्गीच्या बापाचो पूत. आमी जाता भुरगीं देवाची, आमी सर्गीच्या बापाची भुरगीं जाता जेन्ना आमी जेजूचे भावार्थ धरता भाव भयणीनो. आनी खरेंच आमी जेजूचो मोग कोत्ता तेन्ना, खरेंच आमी नोय रोड्सना जाता तेन्ना आतां पवित्र आत्मा आमच्या भितर येता आनी आमच्या सर्गीच्या बापाक म्हणूंक जाता आब्बा आब्बा बापा. तेन्नाच आमच्यान म्हणूंक जाता. केन्ना? जेन्ना पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा. आनी तेच भाशेन वो पेद्रू जो जेजूचो शीस आसलो, ताणें जेजूक नाकारलो 3 पाटी. आनी आतां जेजू ताका विचारता सिमांव जुवाच्या पुता तूं म्हजो मोग कोत्ताय? आनी त्या वेळार पेद्रून कितें जबाब दिलो? 2 पाटी जेजून विचारलें पेद्रू सिमांव पेद्रू जुवाच्या पुता, तुका म्हजो मोग देवा भाशेन, हांवें तुजो मोग केला त्या भाशेन तुका करूंक जाता? आनी त्या वेळार पेद्रून कितें जबाब दिलो? ताणें म्हणलें जेजूक 2 पाटी म्हणलें जेजू हांव जो म्हजो भाव भयणाचो कोत्ता तसोच हांव तुजो मोग करूंक पावता. ताच्यान देवा भाशेन मोग करूंक जायनासलो जेजूचो. आनी 3रे पाटी जेजू कितें विचारता ताका? तो म्हणटा देवा भाशेन न्ही, आतां तुज्यान जसो तूं भाव भयणाचो मोग कोत्ताय तसो तुज्यान म्हजो मोग करूंक जाता. आनी तेन्ना पेद्रू एकदम ताका खंत भोगता आनी तो म्हणटा जेजू तूं सगळें जाणोय, तूं जाणोय की म्हाका म्हज्यान तुका देवा भाशेन जो तुवें म्हाका मोग दिलोय त्या भाशेन म्हाज्यान करूंक जायना. कित्याक म्हणूंक नासलें? कित्याक ताणें तो खालतो जालो? कित्याक तो जाणो आसलो की ताका पवित्र आत्मा आजून येवंक नासलो. पवित्र आत्म्या उद्देशींच आमी देवाचो मोग आमच्यान करूंक जाता, आमच्या पेलाचो मोग करूंक जाता देवा सारक्या भाशेन, देवा भाशेन. पूण भाव भयणीनो, वोच पेद्रू जो 3 पाटी देवाचें उतर जेजून ताका विचारलें तूं म्हजो मोग कोत्ताय. आतां जेन्ना ताका पवित्र आत्मा आयलो पेंटकॉस्टाच्या दिसा, तोच पेद्रू आतां 2रो मनीस जालो. तो जालो देवाचो पूत, एक खरे भाशेन तो देवाचो एक भुरगो जालो. आनी आतां आपलो जीव दिवपाक, आपलो शिवर्तमान परगट करपाक तो तयार जालो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या नव्या करारांची सगळी म्हणटा, आमी खरेंच आमी भावार्थी म्हणटा,
पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा जाल्यार खरेंच आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानला जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. कोविड-19 आमच्या घरा बसून हुंदरा भाशेन आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. कित्याक आमी भायर वेतले हांव देवाचें उतर परगट करतले हांव आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. जेन्ना देव आमचे भितर आसा तेन्ना भिरांत ना. आमी जाणो की देव आनी ताचे आंज बडवे आमकां राखतात म्हणून. आनी देखून आमी वो मोग दुसऱ्यांक दाखोवंक कसो तांकां बरी खबर जेजूची दिवपाक पवित्र आत्म्या उदेशी की जेजू आमच्या पासत मेलो, ताणें आमची सगळी पेकोवणी दिली, आमकां सगळें बरें जिवीत दिलें. हीच बरी खबर दिवपाक आमी फुडें सरता. जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर येता खरेंच आमी जेजूच्या उतराचेर बावाट दवरता आनी खरेंच आमी आतां पवित्र आत्म्या उदेशी देवाची भुरगीं जाता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. आयच्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करुया. जेजू आमकां विचारता आयज एक एकल्याक हो प्रश्न, तुमी खरेंच म्हजो मोग कोत्तात? तेन्ना आमी कितें म्हणटलें? वय सायबा, आमी तुजो मोग कोत्ता, पूण आतां आमी हुंदरा भाशेन घरा बसल्या. कोविड-19 काबार जातकूच तेन्ना आमी भायर वेतले आनी तेन्ना आमी कितें बरें कोत्तलें. आतां आमी मातशीं घरा बसल्या, मातशी सुसेग घेवन या आमकां. बाबा भयणीनो, हो मोग न्ही, हो देवाचो मोग न्ही. ही भिरांत आमकां जी आसा ही कित्याक आसा? कित्याक खरेंच आमकां ही सजमणी मेळोंक ना देवाच्या मोगाची. ही सजमणी आजून मेळोंक ना की पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. आयज आमच्या मनाची नडसणणी करया. खरेंच जेजू आमच्या भितर आसा म्हणून, पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा म्हणून आमी भायर सरोया. ही बरी खबर सगल्यांक दिवया आनी खरेंच आमी दाखोवया की देवाक आमी खरेंच देवाचो मोग करता, जेजूचो मोग करता पवित्र आत्म्या उदेशीन. तुमकां आयज आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग, आमच्या पवित्र आत्म्याचो एकवट आनी आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, ताजी काकूट आनी सगळें बरेंपण ताजें हांव तुमकां सगल्यांक तुमच्या फॅमिलीक आवडयता.